चालू जातले पण थंयसर हो आमचो पळय इश्यू आहा न्हू तो आमच्या आमदारान घेवपाचो कॉलिंग एटेन्शनान स्पेशल डिस्कशन करपाचें आनी खंय तरी आमचो एअरपोर्टा फाटल्याचो प्रश्न आहा तो सुटावो करपाचो विचारपाक सांगपाक आमी आमदारान येयल्ले. सो आमदारान आमकां आयज आश्वासन दिलां की तो आमचे इश्यू असेंब्लीन व्हरतलो प्लस ओपोजिशन पार्टी म्हणटा ते आयज खंय तरी आमच्या इश्यूक लागून झगडटले आनी खंय तरी सुटावो आमचो तरी सर त्या फाटीं सरचे ना ते आमच्या वांगडा सदांच हांवें खंय तरी उतर दिल्ले आहा तो आतां मिडिया मार्फत सुद्दां तो आतां सांगतलो हेच्या फुडें कितें जातलें करतलो तो. हांव आमच्या स्वाभिमानी टॅक्सीवाल्या बरोबर सदांच आसा. त्यांचे जे जे प्रश्न आसा आनी हांव ऑन रिकॉर्ड सांगूंक सोदता हे गोवा मायल्स हें फ्रॉड आसा आनी हे फ्रॉड कांय दोन लोकांच्या स्वार्थाक लागून हाडले गेला आनी हांव व्यक्तिगत म्हाजें मत हांगासर प्रदर्शीत करता की हांव म्हज्या स्वाभिमानी टॅक्सीवाल्यां बरोबर रात दीस आसतलो. तांकां जेन्ना जेन्ना म्हाजी गरज लागतली मदनीर सुद्दां तांकां म्हाजी गरज लागली जाल्यार हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो. तेंचे प्रश्न हे म्हाजे प्रश्न आसा. तांकां दुखोवन म्हाका आमदारकी नाका. जर आज तांकां न्याय मेळना जाल्यार आमी त्या पदाचेर रावन कांय फायदो ना. म्हाका खबर आसा की तेंची दुख्खां कितें आसा ती. तांकां जर भाडें मारलें जाल्यार 2 पयशे मेळटले. ते 2 पयशे व्हरोन ते आपल्या कुटुंबाचें पालन पोशण करता. आज तांकां दुखोवन हें सरकार कितें करूंक सोदता तें कळना म्हाका. हांव ह्या गोवा मायल्साचे जे हें फ्रॉड हाडलेलें आसा ते सरकारचो हांव जाहीर निशेध करता. सरकाराक बेगीन सद्बुद्धी येवची अशी म्हणून हांव देवा कडेन जाता तितके बेगीन स्क्रॅप करून आमच्या स्वाभिमानी गोंयच्या टॅक्सीकारांक न्याय दिवचो अशें हांव ह्या माध्यमा मार्फत हांगासर नमूद करता. फाल्यां टॅक्सीवाले उपोशणाक बसले जाल्यार तुमी बी हांव फुडें आसतलो. सगळ्यान पयलीं हांव आसतलो. आयज आमी हांगा येयल्ले न्हू आमी येयल्ले की बाबा आमदाराक आमी आमच्या विचारपाक तूं खरोच आमच्या फाटीशी आला आनी एग्रिगेटराक हाडला पण हितून एक 3-4 आमदारांकूच फायदो आहा आनी तेणी आपल्या स्वार्थाक लागून हे हाडला खंयच्या तरी. सो हे आमी कशेंच सहन करून घेवचे ना. कित्याक हे आतां आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून प्रत्येक आमदाराक हेजे बद्दल सांगपाक आहा. कळ्ळें जो आमदार कोण आमच्या आयकचो ते आमी निश्चित करतले. सो आतां स्टेप बाय स्टेप आमचें वचप चालू आहा. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमची टॅक्सी काणकोणा गेल्ले मागीर कालागूण एमएलएकूय मेळूं दिना. आयज शिवोले आमदाराक मेळ्ळे. 2 दिसांनी आतां सालिगांव आमदारा कडेन वचून मेळटले. कित्याक हो इश्यू आहा न्हू हो आमच्या पोट्या पाण्याचो इश्यू आहा न्हू हो इश्यू सॉल्व जायचा आमी फाटीं सरचे. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू. बरें. आमी बसना. हय.